भयणीनो आनी भावनो, देव हिंवूय आसा, सगल्याक आसा न्हय. जेन्ना आमी देवाक आजीर जाता तेन्ना आमी कोण ती आमकां कळोन येता. आमी देवाचीं भुरगीं, पूण देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत आमी जियेना हें पातोक आमकां कळोन येता. आनी आयज आमी पळयता इज्रायसाकूय तशेंच देवाचेर आपूण कोण तो अळकून आयलो. हांव एक पातकी मनीस, म्हाज्यान कांयच करूंक जायना. पूण जेन्ना देव आमचे सुरशी आजीर जाता, म्हणजे सदांच हाजीर आसा, तेन्ना तो आमकां तेच भाशेन दवरिना, आमच्या पातकान दवरिना. तो आमकां पयले वाचून पळयलां, इंगळो हाडटा आनी ताचें जिवीत बदलता, ताका पुसून काडटा, नितळ करता आनी मागीर ताका विचारता हें सगळें परगटूंक जाय, कोण वेतलो. मागीर इकुर्पा ताका मेळटा आनी तो म्हणटा हांव वेतां. दर वेळा दर घडयेक हें अशें घडटा. जितली आमी जेजूक प्रत्येक सुस्कारान हाजीर जाता तेन्ना हें आमकां घडोवन येता आनी अदीकान अदीक ताचे सारकी आमकां तो घडून हाडटा. घडून हाडल्या उपरांत जें ताका घडलें तें आमकांय घडटलें म्हणून दुसऱ्या वाचपान सांगलां. ताका तर बेलझुबूल म्हणलो, आमकां कितलें म्हणचे नांती तितलेंच न्हय. आमकां देव पळय सांगता तें आमी परगट करूंक जाय, भिवंक फावना. आमचें सगळें देवाचें सवें आसा, केंस मेजलेलें आसा, आमचें सगळें जिवीत आसा तें देवाक कळीत जाल्लेलें आसा. तो जाणो, कित्याक तो आमचे भितर जियेता आनी हाका लागून आमी केन्नाच भिवंक फावना. तर तें आमकां ताणें कळीत केल्लें आसा आनी ते भाशेन आमकां जिवंकूय तो मदत करता. आयज आमी आगोस्तीन जो रोंग आनी हे 120 मार्तीर ताचें फेस्त समरमता. पापसाहेब भगवंत जोआं पॉल दुसरो 2000 वर्सां ताणें तांकां सांतपण दिलें. कित्याक ताणें मिसाचेर आनी कोमयांचेर आनी पापसाहेबाचेर बावाड दवरलो आनी हाका लागून तांकां हुमकावून मारून उडयले. 7 जाण ते चायनीज आसलेले, चायनीज क्रिस्तांव कॅथलीक, आनी बाकीचे सगळे मिशनर बा आसलेले ते 33 जाण आसलेले. हांकां सगळ्या जाणांक मारून उडयले. पूण दुसऱ्यांक कशें मारले ताणें, निसणीचेर तांकां हुमकोवन मारले, बाकीच्यांक खांब्याचेर अशें हुमकावून मारले आनी मारल्या उपरांत तांकां एकाच फोंडांत पुरले सगळे जाणां. तर अशें तांचें जिवीत जालें. ते भायलें कुडीचें पळय आमकां मरण येता ताचेर लक्ष धरूंक ना, पूण भितरल्यान तांचें जिवीत देवा सवें आसलें आनी तें म्हत्वाचें म्हणून आमकां जेजूनच सांगलां तुमी भियों नाकात. हें भायलें तर काबार जालें, भितरलें आमचें देवा सवें आसा आनी निमाणे दिसा हें सगळें परतून पुनर्जीवन जातलें म्हणून ताणें आमकां हें आश्वासन दिल्लें आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाच्या एकवटान सदांच रावया. तो आमकां केन्ना सोडिना आनी ताची शिरावली म्हणटच आमी पातकी म्हणून वळखतले आनी तो आमकां आपल्या पवित्रपणान भाग दितलो. आमचे हात अशे वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता. ताचे सवें आमचें सगळें आसा, तें सगळें सुस्कार भायर सोडटना ताचे सवें दवरया, बरें आनी वायट. आनी हें बरें अदीक बरें जातलें, वायट आहा तें काडून ताचें बरेंपण आमचें सवें तो भरून काडटलो आनी हे परी आमी ताच्या बरेपणांत जियेतले हांव. तो आमचें सवें वावुरतलो, आमी ताचे सांदे, तर तो आमचें सवें सगळें बरेंपण सर्गीचें राज स्थापन करतलो.